नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अर्जुनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयलो सांजाव. फेणी पियोन विवा सांजाव म्हणीत क्रिस्तांव भावांनी बायंत मारल्यो उडयो. फोंड्यां नालो तुबिल्ल्यान नाशिक कुशीकच्या दुकानांनी भरलें उदक. झाडां काडून नालो करचो निवळ, दुकानदारांची मागणी. बायणा पॉवर हाऊसाच्या प्रकल्पाक सोमारच्यान जातली सुरवात. आमदार दाजी साळकाराची माहिती. गावणे वाठारांत घराचेर पडले झाड. उजो पालोवपी दळान कातरून काडले कुशीक. नुस्तेकारांनी एसजीपीडीएक वाडोवन दिवचो सोप्याचे पयशे म्हणटा अध्यक्ष दाजी साळकार. फर्मागुडी जाल्ल्या कॅन्सर तपासणी केंद्राक लागलो बरो प्रतिसाद. माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन जाल्ले आयोजन. आता खबरो विस्तारांत. क्रिस्तांव भावांची पावसांतली व्हडा उमेदीची परब म्हळ्यार सांजाव. पुराय गोंयांत साबार क्रिस्तांव भावांनी शेनवारा सांजाव व्हडा उमेदीन मनयलो. सुरवेक वडिलांच्या कायद्या प्रमाण भुरग्यांनी बांयत उडी मारून सांजाव पारंपारीक रितीन फुलयलो. ते उपरांत कुत्रीन तळ्यांत उडी घालीत आनी पावसान न्हावन सांजावाचो गोश्त काडलो. पहले आम रोजार करता लागीन करता मागीर आमची बाय हा गांवची ते बायत वचून आमी उडकी मारता आनी मागीर हिंगा येवन पयलीं आसतना तुमी कहो कशें पूल केला रेन डान्स केला. आमची स्पेशलिटी म्हणल्यार हिंगा सगळें फ्री, म्युजीक फ्री, न्हावपाक फ्री, एंट्री फ्री आनी थोड्या तेंपान मातशें वखदान आमी हिंगा जेवण वाडटलें तेंय फ्री. सगळ्यांनी येवचें, एन्जॉय जावचो म्हणून आमचो हेतू. सगळ्यांनी येवचें, एन्जॉय जावचें. विवा सांजाव.
फोंड्या पुलीस स्टेशना मुखार आशिल्लो नालो पावसाच्या उदकान तुंबिल्ल्यान सगळें उदक रस्त्यार आनी कुशीक आशिल्ल्या खासनीस हांच्या घरांत आनी दुकानांनी उदक शिरलें। पावसा आदीं लोकांनी जी झाडां कापिल्ली ती ह्या नाल्यांत उडयल्ल्यान ह्या नाल्यांतलें सगळें उदक लोकांच्या दुकानांनी घुसलें, अशी कागाळ ह्या दुकानदारांनी केल्या। म्युनिसिपालिटी एरियेक जी लोकांनी पळय झाडां पळय कापल्या आपल्यान सगळे वाहन उडयलेले आसा, हांगा सगळो ब्लॉक जाल्लो आसा नाला आनी सगळे दुकानांनी उदक भितर घुसलेलें आहा। जाता तितले बेगीन म्युनिसिपालिटीन सगळे झाडां सगळीं काडची हांगसरली आनी सगळो मातसो नालो क्लीन करचो अशें हांव मागता। हो चॉकअप जाल्ले कारणान सगळे पोलीस स्टेशनाचेर बी उदक घुसला। हो चॉकअप जाल्ले कारणान सगळें पुलीस स्टेशन तशीच दुकानां सगळ्या लोकांनी भितर उदक घुसलेलें आहा। जाता तितले बेगीन तशेंच पब्लीक कॉफे फाटल्यान हॉटेला फाटल्यान तशेंच बारीक बारीक बस स्टँडांतल्या गाडी आसा सगळ्या गाड्यांनी उदक घुसलेलें आहा। जाता तितले कित्याक लागून जाली हें जालें जें लोकांनी हितून सगळें उडयलां झाडां भितर नाल्यान भितर उडयलां। जर नालो आसा तो म्युनिसिपालिटी निवळ करूं ना? निवळ केला आसतलो, लोकांची बी मिस्टेक आहा। लोक बी कितें करता काडटा आनी सगळें नाल्यान उडयता। सगळीच म्युनिसिपालिटीचे चूक करपाक शकना। म्युनिसिपालिटीन आपलें काम केल्लें आसा तरी आसतना लोक मात सुदारना, काडटा सगळें नाल्यान उडयता म्हणून हे मिस्टेक अशी जाता आनी लोकांक त्रास जाता। पानी कैसा है? पानी मतलब पूरा ऐसे कचरा भर गया है ना, इस वजह से पूरा ब्लॉक हुआ पानी। फिर सब लोग अपना वेस्ट इधर ही डालते हैं, मतलब कुछ भी है इधर ला के डालते हैं। ये अभी तुम्हारा दुकान में घुसा हुआ पानी? हाँ, घुसा है। वो पीछे भी दीवार टूटा हुआ है, वजह से दुकान को कुछ नुकसान नहीं। क्या लॉस हुआ? लॉस कुछ नहीं हुआ है। बिस्किट भी कुछ खराब हो गया? हाँ, बिस्किट भी कुछ खराब हो गया? कपड़े तब निकाल के बाहर और गाड़ी में डाला। बायणा पावर हाऊस आशिल्ल्या सुवातीन नवो कमर्शियल प्रकल्प येता। 18 कोटी रुपयांच्या ह्या कामांची सुरवात फुडल्या म्हयन्या सावन जातली। ताका लागून सद्याक जे दुकानदार हांगा आसात तांकां दुसऱ्या सुवातीन व्हरतले। ह्या प्रकल्पाच्या कामा खातीर 1.5 वर्स लागतले अशी माहिती दाजी साळकार हाणें दिल्या। दुकानदारांनी ह्या सप्तका भितर दुकानां दुसरी कडेन हालोवची अशें कळीत करपाक शेनवारा दाजीन ह्या दुकानदारां कडेन चर्चा केली।
आमी पहिला बायणा पावर हाऊस आशिल्ले पयलीं हांगा आनी लोकांक आमी रिहेबिलिटेट केले. सो आतां खंय तरी हो प्रोजेक्ट बांदता आसतना हे सगळे जे आमचे हांगा धंदो करपी आसा आमचे भाव आसा तांकां आमी सांगलां की 1 तारखे पयलीं शिफ्ट जाया म्हणून. सो आमकां हांगा काम स्टार्ट करपाक बरें पडटलें. आमी सुद्दां तांकां बेगीन कित्याक कर म्हणटा कित्याक आज तुमी फीश मार्केट पळयलां, आज 1 वर्सा भितर फीश मार्केट रेडी जावपाक पावलें. सो आमी तांकांय सांगलां तुमी जितले बेगीन शिफ्ट जातले तितलें आमकां काम करपाक बरें पडटलें आनी त्या खातीर तेय सगळे एग्री जाले. आनी बाय सोमार मंगळार आमी सगळ्यांक शिफ्ट करून म्हणजे हांगा प्रोजेक्टाक स्टार्ट करता. अरावंड 18 कोटीचो प्रोजेक्ट हांगा बायणा पावर हाऊस येता, तातूंत शॉप्स आसतली, वयर हॉल्स आसतले. असो करून एक कमर्शियल प्रोजेक्ट म्युन्सिपालिटी खातीर म्युन्सिपालिटी बरी स्टेबल जावची म्हणून आमी हो प्रपोज केलो. त्या खातीर हो आतां काम स्टार्ट जाता. खंत की जर तांकां हांगा शिफ्ट केलें फाल्यां तांकां रिटेन करपाक मेळटलें काय ना? त्या खातीर एमओयू जावं कितें होच भंय सगळो नुस्तेकारांकूय आशिल्लो. तांकां कोण मदीं मदीं कितें फील मारता असो जावं नकळो म्हणून आज नुस्तेकारां कशी हॅपी आसा तशें ते हॅपी जातले. आनी तांकां आमी लेटर दिवन तुमकां रिहेबिलिटेट करता. म्युन्सिपालिटीचे लेटर आनी कोणाचें हांव बरोवन दिना. म्युन्सिपालिटी जेन्ना तुका लेटर दिता की तुमकां आतां रिहेबिलिटेट करतले म्हूण पडटा हांगा तेन्ना म्हाका दिसता ताजेर कोणेंच डावट घेवपाक जायना. ताका सद्याक तांकां शिफ्ट करपा खातीर खंय अरेंजमेंट केल्ली आसा? आमी थंय ब्रीज आसा पळय सी बिल्डिंगे कडेन थंय तांकां सगळ्यांक दीस इज अ टेम्पररी अरेंजमेंट म्हणजे 1.5 वर्सां खातीर. पूण आमी तो प्रोजेक्ट 1 वर्सा भितर कंप्लीट करपाक आमचो प्रयत्न करता. पावस पडिल्ल्यान गावणे वाठारांत रावपी अशोक नायक हांच्या घराचेर आकाशीचें झाड पडलें. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हें झाड उपरांत काडलें. झाड पडिल्ल्यान भर पावसान घराचे नळे तशेंच पत्रे फुटल्यात. भर पावसान छप्पर मोडिल्ल्यान नायक हाणें हुस्को व्यक्त केला. घरारे झाड पडले कितल्यांक पावणे 5 आज सांजे न्ही 4 पावणे 5 आनी कितें लॉस बी जाला बी पत्र्या नळे फुटले कितले अंदाजे जावंक शकता तुमची कितले अंदाजे लॉस जावंक शकता तुमकां अंदाज आसा न्ही कितले 20,000 पत्र्यांचे थोडे नव्हते 20,000 ते जावं. STPDA नुस्तें मार्केटांत बसपी नुस्तेकार फकत 10 रुपया सोपो फारीक करता. म्हारगाय तशेंच ह्या मार्केटाचें मेंटेनन्स पळयल्यार सोपो कमीत कमी 100 रुपया जावपाक जाय. हाचे पयलीं नुस्तेकारां कडेन 100 रुपया सोपो दिवचे अशें उलोवन पळयल्लें. मात ती काना मनार घेनात. ताका लागून हो विशय आमदार दिगंबर कामत तशेंच विजय सरदेसाय हांचे कडेन खासा बसका घेवन सुटावो करतलो अशी माहिती STPDAचे अध्यक्ष दाजी साळकार हांणी दिल्या. इवन तुम्ही पळयत जाल्यार हांगा जे आमचे फेस्त जाता तेन्ना खंयचीय फेस्तां जाता आतां पुरामेंताचें फेस्त घेयात तुमी ताचे पयलीं ताजो रेवेन्यू जो येतालो तो 2 ते 2.5 लाख मॅक्सिमम 3 लाख येतालो पुरामेंताच्या फेस्ताचो. आनी आतां आमी लास्ट वर्स आनी ह्या वर्सान द टायम आय हॅव टेकन चार्ज इट इज रिजन टू 18 लॅक्स. सो 18 लाखाचो रेवेन्यू आज आमी SGPDA हाडून दिता. सो वी वॉन्ट दॅट ट्रान्सपरन्सी एक तरी मेंटेन जावपाक जाय आनी SGPDA जितले बेनिफीट मेळटा तितले आमी करतात. आतां तुमी म्हाका लास्ट टायम विचारिल्लें की रिटेल मार्केटाचें कितें काय म्हणून. पयर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो पयलींचो आदलो CM दिगंबर कामत आनी आमचो फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय बिकॉज दीस इज इन देयर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तांचे कडेन बसून वी वर ट्रायंग टू वर्क आउट सम सोल्युशन. प्रॉब्लेम कितें जाला ते फिशरमॅन आर नॉट पेईंग म्हणजे 10 रुपया आमकां दिता. आतां तें मार्केट तुमी जाणा पयलीं जेन्ना स्टार्ट जाल्लें इट वॉज ऑन द लायन्स ऑफ दुबय म्हणजे इतलें क्लीन मार्केट बी सगळें जाल्लें. पूण मागीर काळांतरान सगळीं ती फिशरमॅन सकयल बसपाक लागली आनी पेमेंट्स वाडोवपाक लागली. सो वी एक 2दा आमी तांकां हें केलें वयर बसयली पडती बट दे वर नॉट रेडी टू सीट ऑन टॉप. ते परते येवन सकयल बसतालीं. सो परत डेली मॉनिटर करपाक इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो आमी दोनूय MLAक रिक्वेस्ट केला की 1 डे वी वील सीट विथ देम आनी वी आर रेडी टू डू ऑल द रिपेर्स. आमी 25-30 लाख नाल्यार 50 लाख पसून मोडून ते
मार्केट रिनोवेट करपाक वी आर रेडी, पूण ताजो रेवेन्यू आमकां येवपाक न्ही. आज 10 रुपयान कोण बसूंक दिता तुमी सांगा म्हाका. आज म्युन्सिपालिटी बसून एका स्क्वेअर मिटराक 55 रुपीज घेता. अरे आमकां 10 रुपया मेळटा, SGPDAक 10 रुपया आनी म्युन्सिपालिटी बसून तांकां भायर कलेक्ट करता 55 रुपीज. सो आमी लॉसान ते सद्या मार्केट हे करता. इतन फाटीं आमी आमच्या इंजिनियराक बी सांगून आमी रिपेर्सूय केल्ले थंय, खुबशे रिपेर्स, पूण परत परत थंय इन्वेस्टमेंटूय जेन्ना थंय परतो परतो इन्वेस्टमेंट करप सारकें न्ही. सो आमी नुस्तेकारां कडेन अपील केलो की खंय तरी मिडवे तुमी यात. आमी 100 रुपया मागिल्ले, आमी खंय तरी मिडवे येवया आनी वी वील सेटल एट वन अमावंट. आमी तुमकां टोटल मार्केट नवें करून दिता, नव्यो गेट्स, तुमकां बसपाक फेसिलिटी, उदकाची फेसिलिटी, टायल्स बील सगळे नवे, खंय खंय फुटल्या ते भायर जे फुटपाथ आसात ते आमी रिपेर करून दिता. ती सगळी एग्री जाली आनी मागीर ती म्हणपाक ना आमचे कडेन परवडना म्हणून, कित्याक रिटेल होलसेल मार्केटान रिटेल बसता म्हणून. सो तशे 2-3 इश्यूज घेवन आमी आमदारा कडेन गेले, बिकॉज एट लास्ट आमकां एक्शन घेवपाक इज व्हेरी इजी, बट आमदारांनी ताका मातसो इल्लो सपोर्ट दिलो जाल्यार वी कॅन फायंड आउट अ सोल्युशन. IMA फोंडा चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या जोड पालवान फार्मागुडी कॅन्सर तपासणी केंद्र भलायकी शिबिराचे आयोजन केल्ले. 35 ते 65 वर्सां पिरायेच्या बायलांची ब्रेस्ट कॅन्सर तपासणी ह्या शिबिरांत जाली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाजीर आशिल्ले. तुम्ही फक्त दोतोराकडे वचपाक जाय, योग्य मार्गदर्शनान मुखार सरपाक जाय. कारण आज हांव हे कितें उलयतां, आज इतल्यार आमचें मर्यादीत आसचें ना. हातूंत जर डिटेक्शन जालें जाल्यार इमिडिएट वी हॅव टू टेक एक्शन. तुमचे मार्फत जर ती जायना आसत, खूब जाणां कशें आसता की ना आमी करता अशें आसता, तांकां करूंदी. पूण जांकां जायना तेन्ना आमच्या कार्यकर्त्यांनी सरपंच पंच मुखार सरून हें काम करपाक जाय. ते तितले पुरते मर्यादीत केलो, नाजाल्यार आमी हांगा क्लेम केलो, डिटेक्शन जालें आनी त्या नंतर तांकां कोण वालिना अशें जावपाक जायना. आय एम प्रावड तुमी सगळे हांगा येतले फुडल्या काही म्हयन्यांत. संबंद मडकय मतदार संघूच न्हय, तर हांगा जे कोण आजू बाजूचे मतदारसंघ आसात तांणी हांगा येवन ताजो फायदो घेवचो अशें नमूद करता. आनी IMA फोंडाकूय हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी हे सुरवात केलां, हे एक अशें मशीन आसा की जे काना कोपऱ्यांत जर पावले आसत जाल्यार नक्कीच तुमचे बरोबर आमचें नांव मुखार वतलें. ह्या बद्दल तुम्हाला हेल्थ डिपार्टमेंटानूय आमकां मातसो हेल्प करचो. डेफिनेटली आय वील टॉक टू द ऑनरेबल मिनिस्टर. मांद्रे वाठारांतल्या प्रभाग 8 पेवर्स घालपाच्या कामाचो शुभारंभ सरपंच अमित सावंत हाणें केलो. खूब वर्सां जालीं थळावे लोक फुटपाथाचेर पेवर्स घालपाची मागणी करताले. ह्या वेळार पंच रॉबर्ट फर्नांडीस आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. मांद्रे पंचायती अंतर्गत आयज हांगासर वॉर्ड नंबर 8 जो आमचो वॉर्ड नंबर 8चो पंच वांगडी आमचो बाब रॉबर्ट फर्नांडीस हाच्या वॉर्डाचेर पंचायतीच्या मार्फत हे पेवर्स प्रोवायडींग एंड लेईंग ऑफ पेवर्स हे डेव्हलपमेंटाचें काम मांद्रे पंचायतीन केल्लेलें आसा. मांद्रे पंचायतीन प्रत्येक वॉर्डान 11 जे प्रभाग आसात 11 वॉर्डांनी प्रत्येक वॉर्डाचेर प्रायोरिटी लेवलाचेर 2-2 विकास कामां मांद्रे पंचायती अंतर्गत चालू आसा. आनी आयज हांगासर हेचे पेवर्स घालून आयज आमी उद्घाटन करता. आयज चड उमेद जाता की जो आमच्या कॅथलीक भावांचो जो सजाव म्हणटात तेका त्यो मोठ्या उमेदीन ते साजरो करतात. त्या दिसा हे उद्घाटन जाता म्हणून आमकां चड खोशी भोगता. हांगासर ग्रामस्थय उपस्थित आसात. आयज बरें दिसलें की कितल्याशाच वर्सांची जशें आमच्या वांगड्यान सांगलें की कितल्याशाच वर्सां हांगा हे पेवर्स वगैरे घालूंक नासलेले लोकांक चिखलांतल्यान वचचें पडटालें. ते आयज मांद्रे पंचायतीन फुडाकार घेवन घेतलेले आसा आनी जायतीं कामां ह्या वॉर्डान जातलीं हें हांव मांद्रे पंचायतीच्या वतीन मांद्रे गांवाच्या लोकांक अश्युरन्स दिता. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर केरळाचे दर्या देगेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान फुडले 3 दीस नेटाचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. भरपूर गोग्यांनी पावस पडटलो ताका लागून हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला.
वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 45 किलोमीटर आसतलो. देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. पेडण्यां तोळशा वाठारांतल्या सरकारी माध्यमीक विद्यालयांतल्या 10वेच्या परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान आमदार प्रवीण आल्लेकार हांच्या हस्तुकीं जालो. तशेंच गरजू विद्यार्थ्यांक गणवेश वांटप केले. ह्या वेळार सरकारी माध्यमीक विद्यालयांतले शिक्षक, विद्यार्थी आनी पालक हाजीर आशिल्ले. तशेंच हांव जावन सुद्दां सगळ्या भुरग्यांक तशेंच बरें शिकात, पण एकूच सांगता तुमकां, पण मोबायल मातसो कमी यूज करात. सगळ्यांक हांसूंक येयलें आसतलें, कित्याक आयज मोबायल जावत, मोबायल ना म्हणना, कित्याक मोबायलाक एक टायम दवरात तुमी, एटलिस्ट 1 वर नाल्यार अर्दे वर मोबायल यूज करतले म्हणून. सगळो तुका मोबायलाचेर रावनाकात. मोबायल बरो तितलो वायटूय. ताका लागून तुमच्या शिक्षणाचेर तुम्ही लक्ष दिवचें. तशेंच तुमी आयज भुरग्यांनी बरे बरे एक्टिविटीज आमच्या स्कुलांनी जाता, स्पोर्ट्स म्हणा नाका, आमच्या बाकीचे सिंगींग, बाकीचे हितून सगळ्यांनी भाग घेवचे तुमी आनी आमचे पेडण्याचें नांव वयर करून दाखोवचें. इतलेंच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू व्हेरी मच. पावस हाजेरी लायता थंयच आसा स्मार्ट सिटीची सगळीं कामां उक्ताडार आयल्यात. सांतिनेच काकुलो मॉला लागसार आशिल्ल्या रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला. तशेंच रस्त्याच्या मदीं आशिल्ले चेंपर लूज जाल्यात. ताका लागून रस्त्या वयल्यान यो वच करपी गाडयो रोंवपाक शकतात. 2 दीस पडिल्ल्या पावसान रस्त्याची ही अवतिकाय जाल्या. जाल्यार फुडल्या दिसांनी कितें हाल जातले काय असो प्रश्न पणजेकारांक पडला. श्रीकृष्ण स्पोर्टिंग क्लब सावड्डे हाणें गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या जोड पालवान रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण कुडचडे सरकारी हॉस्पिटलाचो दोतोर प्रसिद्धा देसाय हाजीर आशिल्ले. सुमार 50 वयर लोकांनी ह्या शिबिराक रक्तदान केलें. आमी एवरी इयर हो कॅम्प करतात. कितलींशीं वर्सां आमी वर्साक 2 फावटी हो कॅम्प करतात. सो आमचो मोटीव एकूच आसा की सगळ्यांक खबर आसा की रगत हें सामकें इम्पॉर्टंट आसा. जेन्ना कितें एक्सिडेंट जाता, बाकीचें आनी कितें सर्जरी आसता, कितें आसता तें आसता, सो तेन्ना आमकां हो जो रगत आसा तें दिवपाक मेळटा, कोणाक गरजे मनशाक तें दिवंक मेळटा. सो ताका लागून आमी एवरी इयर होच एक मोटो घेवन आमी हो कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. नार्वे आयोजीत केल्ल्या वेंचकी शिबिराक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो. दिवचल आनी मये सामाजीक भलायकी केंद्र तशेंच कलर कॉनाच्या आदारान भारतीय वेंचकी संघटनेन ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. मयेचे आमदार प्रेमीन शेट हांणी ह्या शिबिराचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार नार्वेचे सरपंच संदेश पाडसेकर, दोतोर शेखर साळकर, दोतोर मेधा साळकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आपली काळजी घेतली जाल्यार वायटांतल्या वायट लोक सुद्दां आमी कंट्रोलार हाडूंक शकता, बरें करूंक शकता. अशें आयचे ती आधुनीक टॅक्नॉलॉजी येयल्या, त्या टॅक्नॉलॉजीचो हांगासर जो आस्पाव केल्लो आसा ह्या मेडिकल कॅम्पान, तो दोतोरान सांगलें की ब्रेस्ट कॅन्सर हो पयल्या स्टेजीचेर जर आमी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार तो व्यवस्थीत रित्या ट्रिटमेंट जावंक शकता. तशेंच अन्य जे रोग आसतात ह्या रोगांचेर जर आमी व्यवस्थीत रित्या आमची काळजी घेवपाक लागून फुडाकार घेतलो आनी डॉक्टरा कडेन डायग्नोसीस करपाक लागून तेन्ना वेळी गेले जाल्यार
पडटा पडना करून शुक्रारा एकदाचो पावस पडलो तो पडलोच तेच बरोबर नागेशी बांदोड्या हांगासर बैलांक दिर्यांक नेट आयलो। ही झगडी सामकी इतली नेटान चलताली की थंयच्यान पासार जावपी लोकांचेर आकांत आयलो आनी गाडयो सवकासायेन काडच्यो पडल्यो। तशेंच ही नेटान चलिल्ली बैलांची झगडी केन्ना बंद जातली काय असो हुस्को तांकां पडलो। आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।